नमस्कार इश्टानो. आयज एक आठवडो जालो आमचे पावसाळी अधिवेशन मॉन्सून सेशन लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीचे चालू आसा. सो ह्या एका आठवड्यान आमचें ऑब्जर्वेशन आनी फुडल्या आठवड्याक आमचो प्लॅन कितें आसतलो ते एक्सप्रेस करपाक लागून ते दर्शोवपाक लागून हो ब्लॉग व्हिडिओ. सो सुरवात करया इश्टानो. असेंब्ली सेशनाक वयच्या पयलीं आमी बाय एंड लार्ज 2 ह्या विशयाचेर व्हिडिओ काडलेले, ब्लॉग्स रिलीज केल्लेले. एक म्हटल्यार आमचे जे स्पीकर सर जे आसा तेंचो बिहेवियर एज अ स्पीकर ऑब्जर्व करपाक रेकमेंड केल्लेले आनी तेजें कारणूय आसलेलें कित्याक तर स्पीकर सर BJPचे स्ट्रॅटेजी मिटिंगेक पावल्लो म्हणून. सो एज फार एज दॅट इश्यू इज कन्सर्न एक 60-40 रेशियो दिवं शकता. Not bad. 60% speaker was inclined towards ruling and 40% he did a fair job being a neutral person. हितूल्ले 2 स्टँडआउट फायंडिंग्स आसलेले ते बीन ते 10% बॅलन्स कित्याक सो दिसोंक ना तो. एक म्हटल्यार खुबशे विशय जे ऑपोजिशनान प्रपोज केल्लेले घेवचे डिस्कशनाक म्हणून ते डिक्लायन केले एक. आनी दुसरे विरेशाचो कालचो विशय. इट इज क्वायट नॅचरल लॉजिकल. तुमी जर तेजो प्रपोजल एडमीट करता जाल्यार डिस्कशनाक ताका संदी दिवची आसली. तुमी एडमीट करता आनी ताका डिस्कशनाक ऑपॉर्च्युनिटीच दिना जाल्यार एडमीट एट फर्स्ट प्लेस कित्याक केल्लो. कॉन्सिक्वेंटली मागीर रकस जालो आनी विरेशाक सेशनांतल्यान भायर घालचो पडलो तुमकां. सो दॅट वॉज नॉट वॉट यू से अ बॅलन्स्ड एप्रोच. जर तुमकां डिस्कशनाक दिवपाचें नासलेले जाल्यार ते एडमीट करचे नासलेले तुमी, पूण तुमी एडमीट केले आनी ताका डिस्कशनाक ऑपॉर्च्युनिटी दिवंक ना. सो हेका लागून आमकां अशें दिसलें की दीस शूड मायनस पॉयंट्स वचपाक जाय स्पीकर सराक म्हणून. हें आमचें एज अ पब्लीक आमचें ओपिनियन. तशेंच CMन जेन्ना तेजे बद्दल भाश्य करतालो, भाशण म्हटल्यार ही वॉज रिप्लायींग टू विरेशीस प्रपोजल, तेणी थोडे काही कायदे सांगले जितूंतल्यातल्यान गोवन्स कोण ते डिफायन जाता म्हणून. आनी तितूनूच तेणी एक 10 फेब्रुवारी 1995 खंयचो तरी एक गॅजेट आसा म्हणून सांगले. आपले उलयतना बी न्यूजारूय येयल्लेले. आमी ते पळयले गॅजेटाचेर वचोन ताबडतोब. ओरिजिनल गॅजेट 10 फेब्रुवारी 1995 कांयच ना. एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी गॅजेट आहा तेजेर पूण CM सांगता तशें कांय सब्जेक्ट ना भितर, सब्जेक्ट मॅटर ना भितर. सो CM आतां एसेंब्लीन उबे रावन बंडला मारता काय ना ते स्पीकर सरान मातशें नजर मारची हेजेर पळोवचें की CMन तो खंयचो गॅजेट सांगलो तो ताका टेबल करपाक लावचो म्हणून तेजी स्पीचूय टेबल करची म्हणून. सो हो एक विशय. दुसरो विशय, आमी ऑपोजिशन MLA जे 7 जाण आहा तांकां अपील केल्लेली की तुमी मातशे युनायटेडली ह्या जी भ्रश्टाचारी जनता पार्टीची सरकार आहा तेंच्या अगेन्स्ट फायट दिवची म्हणून. सो प्लेझंटली बाब वेन्झी विएगासान तो एक स्टेटमेंट आमकां न्यूजार पळोवंक मेळ्ळो की कशें ते युनायटेडली फायट दितले म्हणून. इवन दो तो फोटो आसा तो फायल फोटो, बट देन मेसेज पुरो आसलेली आमकां कॉन्फिडन्स येवपाक तुमचेर की तुमी युनायटेडली फायट दितले म्हणून. पूण तेन्नाच मदींच बेरेस्तारा दिसा ही बातमी येयली स्प्लीट इन ऑपोजिशन म्हणून गोमंतकान ब्रेकींग मारली. कारण कितें? कित्याक तर ब्रोकर मिनिस्टर खंयच्याच एलेक्युआचेर रिप्लाय आन्सर दिवपाक तयार नासलोलो. सगळे सबज्युडायज खंय. आतां सगळेच सबज्युडायज आसा जाल्यार तुज्या प्रत्येक आठवड्याक ते 39चे गॅजेट्स कशे येता? इन्फॉर्मेशन रिलीज करपाकूच सबज्युडायज. लिपोवन लिपोवन खावपाची चोरपाची संवय जाल्लेली आसा त्या ब्रोकर मिनिस्टराक. आनी आमी आतां तेजें रेजिग्नेशन बीन डिमांड करपाचे फाटल्यान लागोंक ना कित्याक तो अख्ख्या BJPकूच घेवन बुडटा तें आमकां हे पळय समोरासमोर दिसता. ते 2 सिटांक लागून BJP आपले 20 सिटां गमोवपाचे आहा हें आतां कन्फर्म जाल्लेलें आहा. आमकांय खात्री पटलेली आहा. म्हणून आमी करा, तुमी करतात न्हू, पूण तुमकां इतले डॅमेज करपाक मात आमी दिवचेले ना. तुमी जे गोंय विकपाक सोदता पळय, झोन बाय झोन गोंय विकपाक काडला तें आमी तुमकां करूंक दिवचेले ना. सो कमिंग बॅक ऑन दी सब्जेक्ट मॅटर, ब्रोकर मिनिस्टरान एलेक्युआचे सगळे रिप्लाय सबज्युडायज म्हणून दिले, कांय इन्फॉर्मेशन शेअर करिना आलो म्हणून. सो ऑपोजिशन MLA वेलान गेले प्रोटेस्ट करपाक. बाब विजय वचोंक ना. ताका लागून तशी ब्रेकींग येयली.
पूण इश्टानो आमकां न्हू गोमंतकाचेरूय मातशें लक्ष दवरचें पडटलें, कित्याक ताणें जे फोटो यूज केला पळय तितून बाब जीत आरोलकर ते वेलान ते एपोजिशन MLA बसला तेंचे समोर दिसता. आतां दॅट कॅन ऑल्सो बी इंटरप्रिटेड एज रुलींग सपोर्टींग ऑपोजिशन काय म्हणून किंवा ब्रेक इन स्प्लिट इन रुलींग ऑल्सो म्हणून जावं शकतलें आहलें, पूण ना. गोमंतक इज हेल बेंट ऑन सेईंग दॅट स्प्लिट इन ऑपोजिशन. सो गोमंतकाचेर आमकां लक्ष दवरचें पडटलें इश्टानो, मातशें नोट करचें तुमी. सो वॉट विजय डीड वी सॉ, बट एट द सेम टायम त्याची ही एक बातमी येयल्ली की तेणे एक प्रपोजल मूव केल्लो की 39A सेक्शनाचेर हाफ एन आवराचें डिस्कशन जावचें म्हणून. ते स्पिकरान एडमीट करून घेवंक ना खंय. सो हांगासर आतां कशें कितें एनालायज करया तें तुमीच सांगचें. काल तशेंच आमचो कार्लोस आल्वारीस फरेरा आनी आल्टनाचे स्पीच आनी सारकें कॉन्फिडंट बिहेवियर आमकां पळोवंक मेळ्ळो जेन्ना तो एग्रीकल्चर रिलेटेड इश्यूज एग्रीकल्चर मिनिस्टरा कडेन उलयतालो तेन्ना, आनी रोमी कोंकणीच्या विशयाचेर बरो सारको टोन बीन त्या भाशेन, बॉडी लँग्वेज बीन त्या भाशेन. सिमिलरली कार्लोस आल्वारीस फरेरा ऑन दॅट इश्चीटेक आमचे मातशे वेगळे विचार आहा. वी डोंट एंटायरली एग्री विथ वॉट एडवोकेट कार्लोस सेज, पूण तेजेर मागीर केन्ना दुसरो सेपरेट व्हिडिओ काडून ब्लॉक करून उलोवया. लेट्स स्टिक टू अ सब्जेक्ट मॅटर रायट नाव, असेंब्ली सेशन समरायझींग. आनी मागीर एडवोकेट कार्लोसान घेतलेलो तो कोंकणीचो विशय. ह्या दोनूय विशयांचेर बरें सारकें स्ट्रॉंगली उलयलेत ते, बॉडी लँग्वेज बीन सगळें बरें कॉन्फिडंट आसलेले, पळोवन बरें दिसलें. आतां गोईंग अहेड इन नेक्स्ट वीक परत बेरेस्तारा फुडल्या आठवड्यान TCP डिपार्टमेंटाचो विशय येतलो. आतां आमकां तुमकां सगळ्यांक 3 ऑपोजिशन MLA विजय सरदेसाय, MLA कार्लोस आल्वारीस फरेरा आनी MLA आल्टन ह्या TCP विशयांचेर कशें कितें उलयतले किंवा उलयतले काय ना तें आमी लक्ष दिवन पळोवया इश्टानो. कित्याक आमचे आतां अपेक्षा जाल्लेले आहा की कार्लोस आल्टन विजय म्हणून ओके पळोवया, ताका आमी TCP मिनिस्टरूय म्हणून पळयल्लो आसा. सो आतां तो कितें आनी कशें उलयतलो तें आमकां पळोवपाक सारकें इंट्रस्ट येयल्लो आसा. एड टू दॅट 17/1 तो बेनिफिशरी आहलेलो. सो इतलें सगळें जावन तो आतां कसो आनी कितें उलयतले तें आमकां पळोवपाक आमी सारके एक्सायटेड आसा. सिमिलरली आल्टन आनी कार्लोस जेंचेर एलिगेशन्स येता की TCP मिनिस्ट्रीचे येयले काय ते सारके सॉफ्ट जाता म्हणून, टू एन एक्सटेंट तोंड बंद करून उगी रावता, तेंचेरूय आमी लक्ष दवरया. कित्याक हे असले ऑब्जर्व करप इम्पॉर्टंट इश्टानो. दीज आर आर इंडिकेटर्स टू एसर्टन आमचे ऑपोजिशन कितले युनायटेड आसतले आनी उरतले. कित्याक जर इंडिविज्युअलाचे जर प्रायवेट इंट्रस्ट आसा न्हू जाल्यार टिमान युनिटी उरना. आनी जर ऑपोजिशन टिमान युनिटी ना जाल्यार ही डबल इंजिनाची गाडी इन एबसेन्स ऑफ एफिशियंट ब्रेकिंग मेकॅनिझम आमकां व्हरोन खंय ना खंय व्हरोन ठोकतली. म्हणून आमकां मातशें कॉशियस रावचें पडटलें. सो इश्टानो विचार करया, आमी करता तुमीय करा, ऑब्जर्व करया. देव बरें करूं.